अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंतल्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान ह्या माळे भितर आमी अशा कांय मानेस्तांक आपयतात जांणी आपल्या कर्तृत्वान एक वेगळी वळख घडयल्या. तांचे कडच्यान स्फूर्त घेवन फुडले पिळगेन मुखार येवचें अशे तरेचो हावेस आमी बाळगितात. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. मनोहरराय सरदेसाय यांची एक कविता आसा. कवितेंत ते म्हणटात, येवं दी हुंवार येवं दी मोडां काटे कुटे वचून दी हुबून, मोडचें आसा मोडटलें झडचें आसा झडटलें, पोल पोकें उपतलें उरतलें तें रंग घेवन सगळी भुंय भरतलें. कांय मनशांची व्यक्तिमत्वां तशीं असतात. जिणेंत कितलीं आव्हानां आयलीं जाल्यार त्या आव्हानांचेर यश मेळोवन ती मुखार वतात आनी एक आदर्श घडयतात, आपलें जिवीत फुलयतात. आयज आमचे मदीं अशेंच एक व्यक्तिमत्व आसा, फक्त 33 वर्सां पिरायेचेर, जाणें एक आदर्श घालून दिला सगळ्या संवसाराक. आमचे मदीं आसा अंकूर काणकोणकार. अंकूर बाब, तुका येवकार आमच्या ह्या स्टुडियो भितर, आमच्या ह्या शो भितर. अंकूर बाबा हालींच गोंय राज्य सरकाराचो बेस्ट डिजेबल्ड एम्प्लॉयर हो पुरस्कार फावो जाला आनी तो पुरस्कार फावो जावचे पयलीं बी अंकूर बाबाचें नांव सगळ्या गोंयभर पावलां एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून. ह्या पिरायेचेर एक वेगळे तरेचो आदर्श संबंद तरणाटे पिळगेक खास करून घालून दिवपी एक व्यक्तिमत्व म्हणून, एक तरणाटो म्हणून. अंकूर बाब, तुज्या एकूणच संघर्शाचे बद्दल, तुज्या वावराचे बद्दल आमकां जाणून घेवपाक आवडटलें, जें जाणून आमी मुखार घेतलें आमच्या शो भितर. पूण तुजें भुरगेपण कशें गेलें तें आयकुपाक आवडटलें. भुरगेपण म्हणजे म्हजें भुरगेपण ल्हानाचो व्हड हांव काणकोणाक जाल्लो, किनळे म्हणटा ते गांवांत. आनी भुरगेपण म्हणजे सामकें आयडियल अशें वातावरणांत गेल्लें, कित्याक आमची जी फॅमिली आसली इट वॉज अ जॉयंट फॅमिली. सो काका काकी, भाव भयणी आनी जायते फ्रेंड्स. सो स्कुलींग बेजिकली म्हजें कात्यानी बाणेश्वर विद्यालय म्हणटा थंय जाल्लें, किनले पणसुले, करेक्ट. आनी 1st to 10th एक्चुली म्हजें कंप्लीट अप टू 10th मेरेन हांव काणकोण जालें भुरगेपण. सो इट वॉज ग्रेट. ग्रो अप बीइंग अ सचिन तेंडुलकर फॅन आनी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेटर. कित्याक तें सांगपाची गरज ना. खेळान खूब म्हणजे खूब रुची. शिकपाक पयलींच्यानूच म्हणजे बरो आसले कारणान एक टॉप 3 सदांच येतालो स्कुलान आसतना. आनी क्वीज कॉम्पिटिशनांनी किंवा बाकीचे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजांनी खूब भाग घेवप. म्हणजे थिएटर जावनी, स्पोर्ट्स जावनी, एलोक्वेशन जावनी, मिनींग म्हाका स्टेट लेवलाचेर सुद्दां जायते प्रायजीस मेळ्ळा इन एलोक्वेशन, इन क्वीज कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथींग. सो इन ऑल लायक कंप्लीट पॅकेज अशें म्हणल्यार जाता तुमी. सो भुरगेपण वॉज रियली ऑसम. म्हणजे कोणाकूय मेळचें अशें भुरगेपण. आनी सगळ्यांचो म्हणजे सपोर्ट, सगळ्यांचो मोग सदांच आसतालो. आनी इट वॉज अमेझींग, नो डावट अबाउट. मागीर तुमी 10वी जाले उपरांत तुमी मडगांवां रावपाक आयले. तो जो गांवांतल्यान शारांत येवपाचो तो जो हें आशिल्लो, म्हणजे ती जी स्टेज आशिल्ली, हाव डिफिकल्ट इट वॉज टू एडजस्ट? ऑनस्टली सांगता हांव तुमकां, म्हाका तें अजिबात आवडलें ना. कमींग फ्रॉम अ कंट्री सायड, म्हणजे विलेज एनवायरमेंट, टू म्हणजे लिवींग इन अ फ्लॅट, म्हाका तें अजिबात जमलें ना. सो 11th 12th जी आमी हायर सेकंडरी हांगा चौगुलेन केल्ली, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टायम ऑफ माय लायफ एक्चुली. म्हणजे कितें जातालें की गांवचो एक मनीस, म्हणजे सदांच जाका लोक दिसता सदांच, ते फ्रेंड्स, तें सगळें वातावरण सोडून अचानक म्हणजे मूव इन टू अ फ्लॅट एनवायरमेंट, ज्या कडेन दार सदांच बंद आसता आनी मे बी तुजो नेबर सुद्दां तुका वळखना, कोण कितें करता कांय खबर आसना. एंड जे स्कुलान एनवायरमेंट कशें आसलें की आय वॉज अ बीग फीश इन अ स्मॉल पॉन्ड अशें म्हणटा पळय इन स्कूल. सो आय ऑलवेज हॅड दॅट कायंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टिचर्स एंड एवरीथींग. चौगुलेजां गेलो, देर वॉज सो मेनी अदर स्टुडंट्स. सो कितें जालें की म्हाका तो एनवायरमेंट मॅच जालो ना समहाव. आय डिडंट मॅच इन टू दॅट एनवायरमेंट. आनी म्हजो इंट्रस्ट जो आसलो इन स्टडीज, दॅट टोटली म्हणजे सामको गेलो. आय वॉज ऑलवेज अ टॉपर, सांगलें तुमकां तशें. आय वॉज अ डिस्टिंक्शन होल्डर इन माय 10th standard, passed out in 2004 with 85%.
आनी जेन्ना हांव हायर सेकंडरी करपाक हांगा आयलो देन आय टोटली लॉस्ट माय इंट्रस्ट इन स्टडीज आनी म्हाजो परफॉर्मन्स स्टार्टेड डिग्रेडींग म्हणजे हळू मार्क्स बिक्स म्हणजे कमी जावपाक लागले आनी इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टायम आय डोंट नो हाव मच एनीबडी कॅन रिलेट बट जो टॉपर आसा सडनली goes and becomes like a mediocre student or below average. So that is what I had become actually at this time. 11th, 12th म्हणजे I had kind of lost interest totally आणि माझे परफॉर्मन्सही बी स्लो करून डिग्रेड जावपाक लागले ड्युरिंग दिस टायम. पण तो जाग्यार येवपाचें कशें साध्य केलें? जाग्यार येवपाचें म्हणजे कशें जालें की एकदां कशें आसता न्ही मनशाक देर इज अ सेयिंग इन इंग्लीश की एवरी मॅन नीड्स अ क्रायसीस. प्रत्येक मनशाक एक अशें कितें तरी घटना घडची पडटा लायफान थंयच्यान मे बी तो फूल ताजी लायफ चेंज जाता. सो 12th सायन्स करतकीच हांवें बेजिकली बॅचलर ऑफ फार्मसी बी फार्मा डिग्री 4 year प्रोग्राम ताका हांव म्हणजे हांवें एडमिशन घेतलें. वाय बी फार्म? नो आयडिया वाय. कांयच ना, नथींग, नो क्लू. आय एम बींग व्हेरी ऑनेस्ट कित्याक एट द टायम म्हज्या फ्रेंड्सांनी घेतलें बी फार्म सो हांवें घेतलें. दिस इज बिकॉज म्हज्या फ्रेंड्सांनी ड्रॉप केल्लें मॅथमॅटिक्स इन 12th सो हांवें ड्रॉप केलो. नो आयडिया हांव कितें करतलो, खंय वतलो, कितें जातलें कांय आयडिया ना. सो आय वॉज जस्ट गोईंग विथ द फ्लो. लोक वता तशें वचपाचें अशें म्हणटा पळय, स्वताचो कांयच विचार ना. आय एम बींग व्हेरी ऑनेस्ट विथ यू. आनी हांव बी फार्मा करपाक गेलो. कित्याक काय म्हणून तुमी चालले, नो आयडिया. जस्ट बिकॉज अदर्स वर डुईंग हांव करपाक गेलो. फर्स्ट इयर वॉज ग्रेट आनी देवादयेन म्हजें कशें आसा की हांव ज्याय कडेन वता थंय म्हाका सदांच बरे फ्रेंड्स मेळ्ळा. सो बी फार्मा फर्स्ट इयर फ्रेंड्स बरे मेळ्ळे आनी फर्स्ट इयर वेंट इजिली म्हणजे आय पास्ड आउट विथ द फर्स्ट क्लास बट आय वॉज नॉट दॅट टॉप परफॉर्मिंग स्टुडंट. आय हॅड बिकम अ सॉर्ट ऑफ म्हणजे एवरेज टू मिडियोकर असो तुमी म्हणल्यार जाता सॉर्ट ऑफ अ स्टुडंट बट आय स्टील मॅनेज टू गेट क्लोज टू अ फर्स्ट क्लास in my बी फार्मा. आनी ताजे मागीर इन माय सेकंड इयर म्हजी लायफ म्हणजे कंप्लिटली चेंज जाली कित्याक दॅट इज वेन म्हजो हो दोळ्याचो जो दुयेंस आसा तो म्हणजे वर्स जावपाक लागलो. हो कंडिशन म्हाका पयलींच्यान आसा. इट इज कॉल्ड रेटिनायटीस. एकच मेळटा अंकुर बाबा. आमी मुद्दाम पळोवप्यांक आतां पर्यंत सांगलें नाशिल्लें की आज आमचे मदीं अंकुर बाबा आसा. ही हॅज विज्युअल डिसेबिलिटी आनीक इतली विज्युअल डिसेबिलिटी आसून सुद्दां आमी मुखार चर्चा करतले तांचे कडेन तांच्या अचिवमेंटाची. तोच आयच्या ह्या एपिसोडाचो मुखेल उद्देश आसा तांकां आपोवपा वाटलो. एकूणच हें दुयेंस जें आसा दोळ्यांचें ताजो आरंभ म्हणजे तुमकां कशें तें जाणवपाक लागलें की देर इज सम डिफेक्ट? सो दीस कंडिशन इज कॉल्ड रेटिनायटीस पिगमेंटोसा. RP म्हणटा ताका इन शॉर्ट. तातूंत कशें आसा की मेडिकल सायन्स सेज इट्स जेनेटीक म्हणजे पयलींच्यान आसता. कोणाक जर आसलो तुमच्या फॅमिलीक जाल्यार तो मे बी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तुमच्या पेरंट्सा थ्रू तुमकां येवपाक शकता ऑर थ्रू अ मे बी सम ग्रँड पेरंट ऑर समवन असो येवपाक शकता. बट आमच्या फॅमिलीन एक्चुली वो डिसऑर्डर कोणाक ना. सो आय डोंट नो खंयच्या जनरेशनांतल्यान कितली जनरेशन स्कीप जावन वो आयलो आय डोंट नो. पण हातूंत कशें आसा इन दीस डिसऑर्डर तुजी जी सायट आसता न्ही म्हणजे विस्त आसता ती हळू करून डिग्रेड जाता. अशें न्ही की झप करून वता. सो आय वॉज डायग्नोज्ड विथ दीस डिसऑर्डर वेन आय वॉज 7 वर्साचेर म्हाका डायग्नोज जाल्लो. बट तेन्ना म्हाका कांयच प्रॉब्लम जालो ना असो बिकॉज आय यूज टू वेअर ग्लासीस म्हणजे स्पेक्टिकल्स हांव घालतालो आनी ताजेर म्हजें काम जातालें. फक्त डीम लायट जेन्ना जाताली न्ही तेन्ना मातसो म्हाका प्रॉब्लम येतालो. फर्स्ट टायम नोटीस जाल्लो वेन आय वॉज प्लेईंग क्रिकेट. सो हळू जेन्ना सांज जावपाक येतालें न्ही 3 सांज तेन्ना म्हाका बॉल स्पॉट करपाक प्रॉब्लम येतालो. आय कुड नॉट स्पॉट द बॉल वायल फिल्डिंग ऑर वायल बॅटींग ऑर वॉटेवर. आनी म्हणजे भुरग्यांनी बी चाळोवप म्हणजे आरे हेका दिसना मरे एन ऑल. बट एट द टायम आय डीड नॉट नो की कितें जाल्लें एन ऑल बिकॉज आय वॉज द ओनली वन वॉज फिलींग दीस. बाकीच्या कोणाक सगळ्यांक दिसतालें रायट क्लियर दिसतालो बॉल आनी म्हाकाच अचानक अशें लोकांनी म्हणलें तूं लक्ष दिना सारकें ऑर वॉटेवर मे बी आसत अशें म्हणटालो हांव. बट म्हाका खबर ना की म्हाका असो कंडिशन आसा म्हणून. बट आय वॉज डायग्नोज्ड विथ दॅट बट आय डिडंट नो की ताका अशें आसता. स्कूल जालें बऱ्यापैकी जालें कांय प्रॉब्लम जालो ना. हायर सेकंडरी जालो तेन्नाय प्रॉब्लम आयलो ना. बट जेन्ना फार्मसी गेलो फर्स्ट इयर जालें जेन्ना सेकंड इयराक पावलो तेन्ना तो कंडिशन सम हाव इट प्रोग्रेस्ड. आनी हळू करून न्ही म्हजी विस्त वचपाक लागली जें म्हाका कळपाक लागलें. म्हणजे जेन्ना प्रॅक्टिकल्स करता सी रिडिंग्स घेता ताका मार्किंग्स आसता ऑन ब्युरेट ऑर पिपेट. जर कॅमिस्ट्री स्टुडंट्स आसतले तांकां कळटलें हांव कितें उलयता तो. ब्युरेट पिपेट जे इंस्ट्रुमेंट्स आसता कॉलेजीन जांकां मार्किंग्स आसता वीच यू कॅन रीड ती रीड करपाक म्हाका जमना जाली हळू.
उदक जर घातलें इन अ बिकर जाल्यार तेजें लेवल खंय मेरेन येता तें कळना जालें. सो म्हाका खबर ना म्हणजे कितें जातालें तें एक्झॅक्टली. आय वॉज स्टील थिंकींग दॅट समथींग रॉंग, म्हणजे म्हज्याच बरोबर कितें तरी रॉंग आसा. आय डिडंट नो इट्स अ कंडिशन दोळ्याचो असो तसो. बट देन वी वेंट टू दीस LV प्रसाद म्हणून एक आय इन्स्टिट्यूटान आमी गेले 2007. ताजे पयलीं वी हॅड गॉन टू संकट नेत्रालय म्हणून चेन्नय. तांणी म्हाका सांगलें की इट्स अ कंडिशन जो हळू हळू प्रोग्रेस जाता, बट म्हाका खबर नासलें की तो कितलो फास्ट प्रोग्रेस जाता तो. सो इन माय सेकंड इयर न्ही तो विदीन लायक फ्यू मंथ्स ऑफ टायम इट स्टार्टेड इनक्रिजींग व्हेरी रॅपिडली. आनी म्हजो कॉन्फिडन्स वचपाक लागलो हळू हळू. म्हणजे म्हाका समजनात कितें करपाचें. स्टडीज अफेक्ट एनीवेज जावपाक लागल्यो. I think hardly age was 24. Nah, it was around 18-19. 18-19. Yes, I was around 18-19 because this is first year, second year B Pharma, so I was around 18-19 years old. आणि practicals म्हणजे I used to struggle with handling practicals. आणि स्टडीजय अफेक्ट जावपाक लागल्यो. सो आय स्टार्टेड गेटिंग बॅक्स इन माय पेपर्स. आय स्टार्टेड फेलिंग एग्जाम्स, विच इज अनथिंकेबल फॉर अ स्टुडंट हू यूज टू बी अ टॉपर एट अ टायम. आनी कॉन्फिडन्स शॉर्ट जावपाक लागलो आनी कितें करपाचें कांयच समजना. सो वी वेंट टू ऑल दीज इन्स्टिट्यूशन्स लायक LV प्रसाद, आय इन्स्टिट्यूट हैदराबाद, संकट नेत्रालय विच इज एशियाज बिगस्ट आय इन्स्टिट्यूशन, एशियाज बिगस्ट. तांणी सांगलें की दीस इज कॉल्ड रेटिनायटीस पिगमेंटोसा, हाका कांय ट्रिटमेंट ना. देर इज नो ट्रिटमेंट. दिस इज अ कंडिशन इन वीच तुजी वीज हळू हळू डिग्रेड जातली. वी डोंट नो हाव फास्ट, बट ताका कांय उपाय ना. So I somehow continued with B Pharma for another year or so, tried to answer my papers, complete my education, but म्हाका तें जमना जालें because I totally lost my confidence, lost my कितें म्हणटा ताका, I had totally म्हणजे sort of given up आनी हांवें तें सोडून दिलें. I quit in 2010. आनी ताजे मागीर म्हणजे कितें करपाचें आतां कांयच खबर ना. घरा कडेन उरलो लायक सिच्युएशन अशी आसली की कोणाक कितें सांगतलो. एकटोच आसतालो तेन्ना म्हणजे रातभर रडून काडलां हांवें थोडेशे दीस. अशें रातभर रडप म्हणजे कित्याक हें म्हाजे बरोबर कित्याक जावपाक जाय आसलें अशें. आनी आय एम अ टिनेजर, 18 अरावंड दॅट कायंड ऑफ एज. आनी एक टिनेजरा खातीर असली सिच्युएशन हँडल करप इज एक्स्ट्रिमली डिफिकल्ट. सो हांवें जायते जाणांक विचारलें की कितें आसा ऑप्शन्स करियर. आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हाका सांगचें पडटा, इन गोवा न्ही देर इज व्हेरी लिटल अवेरनस अबावट सच थिंग्स. म्हणजे विज्युअल इम्पेरमेंट जाल्यार कितें करपाक शकता मनीस, ऑर कितें केपेबिलिटीज कितें कशें हाडपाक शकता, वॉट आर करियर ऑप्शन्स कशें आसा. आय एम व्हेरी सॅड टू से, बट अजून मेरेन ना. तेन्ना तरी नासलें. आय एम टॉकिंग 2010. अजून मेरेन ना. तेन्ना अजिबात नासलें. सो माय टिचर्स डिड नॉट अंडरस्टँड वॉट टू डू. कोणाक कांय खबर ना. सो आय स्पेंड अ लॉट ऑफ टायम एट होम बेजिकली. म्हणजे कांयच खबर ना कितें करपाचें. दॅट इज वेन आय गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अ सॉफ्टवेअर कॉल्ड JAWS, JAWS, जॉब एक्सेस विथ स्पीच म्हणटा ताका आमी. हो हांव जेन्ना LV प्रसाद हांगा आय इन्स्टिट्यूट हैदराबाद गेल्लो, ताणें म्हाका दाखयल्लो तेंचे कंप्युटराचेर घालून. सो हातून कितें जाता की वन्स यू इन्स्टॉल दीस इन अ कंप्युटर न्ही, बेजिकली तुमचो कंप्युटर उलोवपाक लागता. इट बिकम्स लायक अ टॉकिंग कंप्युटर. इट बिकम्स टॉकिंग लायक इट टॉक्स इन अ रोबोटीक वॉयस. हांव तुमकां म्हजो फोनूय दाखयतलो मे बी यूज करून, हाव आय यूज माय फोन. तो सेम सॉफ्टवेअर फोनारूय आसता. इट इज कॉल्ड अ स्क्रीन रिडर. म्हणजे जे स्क्रिनाचेर आसता ते तो रीड करता. आनी तुज्यांनी कंप्युटर एक्सेस करपा जाता विथ अ कीबोर्ड, युजींग द कीबोर्ड कमांड्स एंड दीस एंड दॅट. सो ताणें म्हाका फर्स्ट टायम जेन्ना 2007 हांव गेल्लो तेन्ना दाखयल्लो ताणें म्हाका. बट आय डीड नॉट इन्स्टॉल इट इन माय सिस्टम एंड ऑल, बिकॉज तेन्ना म्हाका थोडेशें दिसतालें. बट जेन्ना म्हाजी कंप्लीट सायट वचपाक लागली, आय फेल्ट दीस इज माय ओनली ऑप्शन टू एटलीस्ट यूज अ कंप्युटर एंड सी वॉट कॅन बी डन. ओके. सो तो हांव शिकपाक स्टार्ट केलो JAWS ऑन माय ओन. कोणें शिकयलो ना म्हाका. ऑन माय ओन आय स्टार्टेड लर्निंग. सो म्हाका सगळे कीबोर्ड कमांड्स बी कितें आसा ते परते शिकचें पडलें. जें कितें लोक मावसाचेर करता पळय क्लिक करून ऑन अ कंप्युटर, तें सगळें म्हाका कीबोर्डार परते शिकचें पडलें ऑन माय ओन. सो हळू करून हांव शिकलो. हळू करून तो सॉफ्टवेअर कसो यूज करपाचो तो शिकलो आनी कंप्युटर कसो ऑपरेट करपाचो तो शिकलो. दीस टूक मी अरावंड 6 months to a year because I had no teacher, remember. आणि I don't think in Goa at that time, I don't think there were many qualified to train such a people. आतां लायक देर आर इन्स्टिट्यूशन्स लायक नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लायंड, NAB पणजी आसा, जे शिकयता विज्युअली इम्पेर्ड जावं ब्लायंड लोकांक शिकयता हाव टू यूज अ कंप्युटर, हाव टू यूज अ फोन, हाव टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडंट हे शिकयता. बट एट द टायम आय हॅड नो आयडिया. सो हें सगळें हांवें म्हणजे म्हाज्याच थ्रू केलें ऑन माय ओन.
PL. Now, 20, 30, fantasy, button. Selected, fantasy. Selected, fantasy. Points, average, set points, highest, 6. January 19, 15, button. 18, January 19, deadline. Maurice Balaga, goalkeeper, Man City, home, Fulham, away. Shaw, defender, Bournemouth, home. January 19, deadline. took me a lot of time to get that knowledge म्हणजे कशें करपाक मेळटा कितें करपाक येता विथ अ कंप्युटर बट द मोमेंट आय स्टार्टेड युजींग अ कंप्युटर न्ही आय थिंक माय लायफ टोटली चेंज्ड कित्याक की हांगा एक स्टोरी आसा आमी अरावंड 2011 इंटरनेट कनेक्शन घेतलें आनी इंटरनेट इज समथींग दॅट हॅज कंप्लिटली चेंज माय लायफ अशें हांव म्हणपाक शकता कित्याक अशेंच हांव ब्रावज करता आसतना इंटरनेट युजींग माय स्क्रीन रिडर हांवें आनीक ब्लायंड भुरग्याची स्टोरी वाचली हीज नेम इज कार्तिक सानी इंडियन दिल्लीचो भुरगो जो CBSE बोर्डाक फर्स्ट ब्लायंड स्टुडंट जालो टू आन्सर 12th इन CBSE थ्रू CBSE बोर्ड 12th सायन्स करपी तो फर्स्ट भुरगो जालो ब्लायंड ताका खूब म्हणजे झुंज करची पडली विथ फायलींग इज पिटिशन विथ द हाय कोर्ट एंड स्टफ बिकॉज ताजी स्कूल ताका अलाव करनासलें बींग अ ब्लायंड स्टुडंट हाऊ डू यू कोप विथ पेपर्स लायक मॅथमॅटिक्स अशें ताका क्वेश्चन विचारले अशेंच क्वेश्चन म्हाकाय बी फुडें विचारतले हें हांव म्हणजे हांव सांगतलो तुमकां ताजे बद्दल म्हाकाय असले डावट्स आयले बट ताजी स्टोरी हांवें वाचली की ही बिकेम द फर्स्ट ब्लायंड स्टुडंट आनी ताका IITन एडमिशन जाय आसलें बट ताका IITन दिलें ना बिकॉज IIT हॅड नो आयडिया हाऊ टू गो विथ अ ब्लायंड स्टुडंट फॉर इंजिनियरींग एट द टायम सो ताणें स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटी USAक एडमिशन घेतलें आनी ही गॉट इज बॅचलर्स मास्टर्स फ्रॉम देर आनी स्टार्टेड वर्किंग इन मायक्रोसॉफ्ट ज्या कडेन तो आजुनी काम करता टुडे ही इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायन हें सांगपाक म्हाका खूब म्हणजे अशी खुशी म्हणजे भोगता की ही इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायन बट एट द टायम आय डीड नॉट नो हिम हांवें फक्त ताची स्टोरी वाचली आनी त्या स्टोरींनी एक म्हाका कायंड ऑफ एक होप दिलो की बाबा इफ ही कॅन डू न्ही जाल्यार मे बी आय कॅन ऑल्सो डू समथींग अशें म्हाका एक बारीकशी म्हणजे एक सॉर्ट ऑफ कितें म्हणया ताका एक स्फूर्त अशी म्हाका आयली की येस कितें तरी करपा जाता एंड आय एम टॉकिंग समवेअर अरावंड 2012-2013 सो कॉलेज ड्रॉप आउट करून आय थिंक अबाउट 2-3 years आय वॉज एट होम कांय करनासलो बेसिकली एंड ड्युरींग दीस टायम जी स्टोरी वाचतकीर म्हाका दिसलें येस आय कॅन डू समथींग म्हणजे देवादेन कितें तरी टॅलंट दिल्लो आसा न्ही म्हाका सो आय डोंट वॉन्ट वेस्ट दॅट टॅलंट कितें तरी करया उपेग ताचो आनी थंयच्यान म्हजी नवी सुरवात जाली की what can a blind or a visually impaired person do who only has 12th as his qualification that त्या वेळार I just said 12th science as my qualification so computer science became a viable option म्हणजे एक career option computer science bachelor of science in computer science like BSc in computer science or engineering became a viable option because त्या भुरग्यान करून दाखयलें की एक करपाक जाता म्हणून as a blind student जें आमकां खबर नासलें आणि मागीर तूं कसो स्ट्रगल करचो पडलो टू टेक द एडमिशन टू BA कंप्युटर सायन्स BSc सो दीस इज एक्चुली अनदर स्टोरी की ज्या वेळार हांवें तेजी स्टोरी वाचली हांवें म्हणलें मनान चिंतलें की हें म्हाका करपाक जाय आतां प्रॉब्लम कितें की BSc कंप्युटर सायन्स करतलो किंवा इंजिनियरींग करतलो जाल्यार 12थाक मॅथ्स जाय पडटा एज अ सब्जेक्ट आनी हांवें तुमकां पयलीं सांगलें त्या प्रमाणे आय हॅड ड्रॉप्ड मॅथ्स फॉर द सिंपल रिजन ऑल माय फ्रेंड्स हॅड ड्रॉप्ड मॅथ and I had passed out from my 12th in 2007 and this was around 12-13 we are talking about okay so 6 वर्साचो गॅप पडलो म्हाका ऑलरेडी आफ्टर आन्सरींग माय 12th सो आय एन्क्वायर्ड विथ द गोवा बोर्ड की म्हाका जर 12th परची आन्सर करची पडटली जाल्यार कितें करचें पडटलें दे सेड की यू कॅन आन्सर 12th ओनली विदीन 3 years ऑफ कंप्लिशन बट तुजें आतां 6 वर्सां जालां पास आउट जावन सो मे बी यू वील नॉट बी अलाउड टू आन्सर 12th अगेन बट हांवें म्हणलें सी आय वॉन्ट टू टेक मॅथमॅटिक्स एज अ सब्जेक्ट एन आन्सर जस्ट टू क्वॉलिफाय फॉर वन ऑफ दीज डिग्री प्रोग्राम्स लायक BSc कंप्युटर सायन्स जावं इंजिनियरींग जावं सो मातसो स्ट्रगल करचो पडलो जायते फावटी मारच्यो पडल्यो बोर्डाचो तेन्ना चेअरमॅन वॉज मिस्टर रिबेलो आय डोंट नो वेदर ही स्टील द चेअरमॅन ऑर इज रिटायर्ड आनी भागीरथ शेटये वॉज द सेक्रेटरी एट द टायम सो हांव तांकां वचून मेळ्ळो हांवें सांगलें सर म्हणलें म्हाजी अशी अशी केस आसा एंड दे वर व्हेरी व्हेरी सिंपॅथेटीक टुवर्ड्स द सिच्युएशन म्हणजे तांणी ती इतले बरे तरेन घेतली की म्हणपाक लागले सी वी वील हेल्प यू आउट टोटली
यू आर वन ऑफ द व्हेरी रेअर सिच्युएशन्स दॅट हॅज हॅपन म्हणजे असो रेअर स्टुडंट आमचे कडेन आयला सो लेट्स हेल्प यू आउट वील गिव यू मॅथमॅटिक्स आनी कंप्युटर सायन्स 2 पेपर आमी तुका दिता फूल 12th परते आन्सर करपाची गरज ना जस्ट 2 पेपर घे आन्सर कर 12th हांवें म्हणलें बरें मोर देन इनफ रायट बिकॉज आय वॉज एक्सपेक्टींग की मे बी हे म्हाका फूल 12th करपाक दितले बट दॅट वूड हॅव बीन मोर ऑफ अ चॅलेंज एज अ ब्लायंड स्टुडंट आता कितें की देर वॉज अ स्मॉल विक्ट्री कायंड ऑफ की बाबा हां हेंच्यांनी आतां परमिशन दिलें रायट आनी यू आर टॉकिंग 2013 रफली अरावंड सप्टेंबर ऑक्टोबर 2013 ओके आतां पेपर आन्सर करतलो जाल्यार शिकचें पडलें एडमिशन घेवचें पडलें मे बी इन अ स्कूल ऑर समथींग बट schools were not ready to give me admission. So हांवें म्हणलें आय विल टेक अ प्रायवेट ट्युटर एंड आन्सर एग्जाम्स ऑन माय ओन सेपरेटली. आतां दिस इज अ बिग चॅलेंज की मॅथमॅटिक्स शिकोवपा जाय आनी कंप्युटर सायन्स शिकोवपा जाय टू अ ब्लायंड स्टुडंट. इमॅजीन करा मॅथ्स इवन टू अ विज्युअली म्हणजे सायटेड पर्सन इज डिफिकल्ट रायट इज दॅट्स हाव इट इज पर्सिव्ड की मॅथ्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट आनी 12th मॅथमॅटिक्स इज व्हेरी चॅलेंजिंग बट ब्लायंड स्टुडंटाक शिकोवप that would have been almost impossible. जायते जाणांक आमी विचारलें lot of people were not ready to take up. तेन्ना मागीर for computer science I got a tutor called मितेन राळवे. ताजी हांगा मडगांवान म्हणजे गोगळान हांगा क्लासीस आसा दिक्षा कंप्युटर्स म्हणून ओके सो ही वॉज लायक लेट्स टेक अ चान्स लेट्स सी वॉट वी कॅन डू. तूं आयला न्ही म्हणजे तुका हें शिकपाक जाय आनी तुवें कोण ट्युटर नासतना इतलो मेरेन पावला तूं बिकॉज एट द टायम आय न्यू अ लिटल बीट बेसिक्स ऑफ कंप्युटर्स आनी एक बारीकसो कंप्युटर प्रोग्राम हांवें बरोवन ताका दाखयलो की आय हॅव डन दीस ऑन माय ओन अशें म्हणून सो दॅट ही सॉ आनी ही वॉज लायक लेट्स टेक अ चान्स पळोवया कितें जाता तें आय टेक अ चान्स विथ यू सेम वे आय फावंड अनदर मॅथ ट्युटर ओके ही वॉज ऑल्सो लायक या लेट्स टेक अ चान्स एंड सी वॉट हॅपन्स. थंयच्यान सुरवात जाली मी लर्निंग मॅथमॅटिक्स कंप्युटर सायन्स विदाउट एनी सायट. And Ankur, you passed a 12th standard, ये दोन्ही subject with good marks, good score. Exactly. And then you took admission to Ajay, BSc computer. तो ये सांग आमकां कितें. What was your beginning struggle कसो आशिल्लो? Yes. So when you say I passed out from my 12th computer science and math given and immediately took admission to BSc, it was not that easy. Again, the same doubts were asked. जेन्ना हांव गेलो admission Chogles. They were like, see, you're a blind student, right? So I don't know like how we proceed. So tu was university mel. We went to the university. University was like, yeah, we'll give you admission. Tu was college mel. College was like, university admission जर ते दिता आमकां घेवपाक कांय problem ना. So there was this kind of म्हणजे responsibility sort of pushing I guess. कोणाक ती responsibility नाका आसली की blind student वो हेका आमी कशें manage करतले maybe I don't know. Maybe हांव तेंच्या जाग्यार आसलो जाल्यार maybe I would have done the same thing. I would have been की हेका आमी कशें हँडल करते all that kind of stuff. But finally I went to the university and I met the chancellor at the time. I think his name was also Shetye, Mr. Shetye. हांवें सांगलें सर म्हणलें पळय हांव आय एम जस्ट फावटे मारता हांगाच्यान थंय थंयच्यान हांगाच्यान थंय. You give me one chance, give me an admission. I'll see. म्हाका जर जमना न्ही I will not blame you for anything. Just give me admission. I want to see what I can do. पण इतले मेरेन हांवें तरी केला 12th तरी हांवें परते आन्सर करून परते क्लियर करून हांव हांगा मेरेन पावला. सो गिव मी अ चान्स लेट मी सी वॉट आय कॅन डू. सो तांणी सांगलें कॉलेजीक की बाबा तुमी एडमिशन दिया लेट्स सी वॉट हॅपन्स. सो कॉलेज गेव मी एडमिशन and remember I was going back to college. This is 2014 after a gap of around 4, 5, 6, 7 years roughly. Yeah. So I was 25 at the time and all my peers were around 17, 18 maybe 19, 20 maybe max 20, 21 highest. Huge age difference. First thing म्हजे तकल्यान आयलें की हे भुरगे बाबा म्हाका कशें ट्रीट करतले. आय एम ब्लायंड प्लस देर इज अ एज गॅप हियर. कशें कितें जातलें म्हाका खबर ना. आय वॉज व्हेरी नर्वस फर्स्ट डे जेन्ना हांव कॉलेजीन गेल्लो. बाबान जेन्ना व्हेलो कॉलेजीन आमी मेळ्ळे एक 2-3 टिचरींक. फर्स्ट टीचर आय मेट देर वॉज प्रोफेसर अनन्या दास. तिका हांवें सांगलें की टिचर म्हणलें अशें अशें आसा. शी वॉज व्हेरी व्हेरी सपोर्टीव. वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट टिचर्स यू विल एवर मीट इन चोगलेस रायट. First meeting and we become like she was like a mother to me in that college. So she took me in her wing. We'll see what we can do. We'll see. किती करपाक जाता. We'll see what best we can help you. We'll help you. Notes bits कितें आसा we'll give you in whatever assistive like PDF formatan दिता which you can read with your screen reader. तुवें BSc एडमिशन घेतले उपरांत तुज्या तोंडांतल्यान आयकोपाक सोदतलो रिजल्ट तुजो BScचो. सो BSc जाली फर्स्ट इयर जालो म्हणजे फर्स्ट इयर जेन्ना जालो BScचो आय गॉट अ डिस्टिंक्शन इन माय फर्स्ट इयर BSc
आनी दॅट इज वेन आय गॉट द कॉन्फिडन्स की येस आय कॅन डू दीस BSc करपाक जाता डेफिनेटली करपाक जाता कित्याक स्टुडंट्सांनी म्हणजे टिचर्सांनी जायतो हेल्प केलो म्हाका एंड ओवरवेलमींग सपोर्ट मेळ्ळो. सो इन माय फायनल इयर वेन आय केम इन टू माय फायनल इयर आय डिसायडेड की म्हाका कंप्युटर सायन्स करपाक जाय बिकॉज दॅट इज वॉट आय हॅड थॉट ऑफ. तें घेवन हांवें सुरवात केली कंप्युटर सायन्स आनी मनान अशें निश्चय केल्लो की आय वॉन्ट टॉप. कित्याक बींग अ ब्लायंड स्टुडंट आय हॅड ऑल दीस डाउट्स की बाबा हो कितें करतलो रायट फ्रॉम आन्सरींग माय 12th टू गेटींग एडमिशन एवरीथींग वॉज लायक डाउट्स. आनी जेन्ना हांवें फर्स्ट इयराक डिस्टिंक्शन घेतलें दीस डाउट्स स्टार्टेड स्लोली गोईंग अवे. सो फायनल इयराक आय वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉयंट की अ ब्लायंड स्टुडंट कॅन ऑल्सो अचीव ग्रेट हायट्स. सो फायनल इयराक जेन्ना एग्जाम जाली आय गॉट 94.5% आनी हांवें फूल गोवा युनिवर्सिटी टॉप केली त्या वर्साक 2017 इन ऑल 9 स्ट्रिम्स ऑफ BSc. BSc 9 स्ट्रिम्स आसता इन्क्लुडींग कंप्युटर सायन्स मॅथमॅटिक्स फिजिक्स अशे 9 स्ट्रिम्स आसता. आय टॉप्ड ऑल 9 स्ट्रिम्स. सो म्हजो म्हणजे इट बिकेम अ बीग न्यूज एट द टायम. इट वॉज कवर्ड इन अ लॉट ऑफ न्यूज पेपर्स आनी मिडिया. मनोहर पर्रीकर वॉज द चीफ मिनिस्टर. ताणें म्हाजो तेन्ना फेलिसिटेशनूय केल्लो इन असेंब्ली. आनी इट वॉज लायक अ मॅसीव अचिवमेंट कित्याक अशें आय डोंट थिंक इन गोवा पयलें केन्ना अशें जाल्लें ना. विज्युअली इम्पेर्ड पर्सन एंड हू इज अ टॉप. आनी मागीर अंकुर तुवें पोस्ट ग्रॅज्युएशनूय केलें न्ही फुडें. MSc आय डीड फ्रॉम चोगलेज अगेन. आफ्टर दीस इमिजिएटली आय टूक एडमिशन इन टू चोगलेज आनी 2 वर्सां थंय गेलीं. इट वॉज फन अगेन म्हणजे BSc वॉज एक्स्ट्रीमली फन. MSc वॉज अगेन नॉट दॅट चॅलेंजींग बट इट वॉज गुड. बट इट वेंट स्मूथली गेलो. आफ्टर माय BSc MSc वॉज व्हेरी स्मूथ. आनी ताजे मागीर इज वेन आय स्टार्टेड वीथ माय ऑन्टरप्रिनरियल जर्नी. तें आयकुपाक आवडटलें आनी ताजेर आमी आयज हें करया म्हणजे कशें येवजलें आनी मागीर ती आयडिया मुखार कशी व्हेली. येस. सो इवन वेन आय फर्स्ट स्टार्टेड कॉलेज म्हजे तकल्यान एकूच आसलें की आय ऑलवेज वॉन्ट बी एन ऑन्टरप्रिनर. सो जेन्ना हांव MSc करतालो इंटर्नशीप केली हांवें विथ अ सॉफ्टवेअर डेवलपमेंट कंपनी. ऑलरेडी म्हजे कडेन ती स्किल्स आसली टू बी अ सॉफ्टवेअर डेवलपर सॉफ्टवेअर इंजिनियर. सो पयलींच चिंतून आसलो हांव की आय वॉन्ट टू स्टार्ट समथींग ऑफ माय ओन. सो हांव आनी म्हजे आनी एक 2 फ्रेंड्स एट द टायम वी केम टुगेदर एंड वी स्टार्टेड दीस कंपनी कॉल्ड capslock.in. KAPSLOCK.in. that's how we spell it. आनी दीस वॉज 2019 जेन्ना आमी फर्स्ट सुरवात केली. आनी कांयच आयडिया ना लायक बिझनस कसो जाता कशें करता क्लायंट्स कशें हाडटा कसो वाडयता बिझनस हाऊ डू यू स्टार्ट. आनी इट्स अ व्हेरी कॉम्पिटिटीव इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर डेवलपमेंट की जायत्यो कंपनीज आसा हू आर इन टू दीस. वेन आय से सॉफ्टवेअर म्हणजे आमी वेबसायट्स वेब एप्लिकेशन्स मोबायल एप्लिकेशन्स अशें डेवलप करपाक सुरवात केली तेन्ना. आनी हळू हळू करून नांव वाडलें क्लायंट्स मेळपाक लागले. आय रिमेंबर फर्स्ट क्लायंट इट वॉज अ बीट ऑफ अ स्ट्रगल टू गेट बट स्लोली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ थ्रू नेटवर्क आमचें नांव जावपाक लागलें. आनी इमिजिएटली इन 2020 देर वॉज द पॅन्डेमीक. कोरोना आयलो. Business was not even 8-9 months old and suddenly there was a pandemic. So there was like massive uncertainty की आता कितें जातलें पडटें फुडें कितें जातलें we did not know. So at least 4-5 म्हयने त्याच अनसर्टनीन गेले. Hopefully we survived. We managed to slowly increase our team. जे म्हजे co-founders आसले they are not involved with me anymore. They have moved on to other things. But I am happy to say की म्हजी team slowly has increased. And after that, I converted this into a private limited company. The company is now called Kankonkar Technologies Private Limited, which is a full-fledged software engineering company. हळू clients आमचे गोयचे भायर जावपाक लागले. Indian clients येवपाक लागले outside of Goa. आणि I'm very happy to say today we are doing outside India clients as well. Like in the US, we have clients in the US today as well. So company is on a upward trajectory. So Capslock is now Kankonkar Technologies Private Limited. म्हणजे इट्स अ कॉर्पोरेशन फुल फ्लॅश कॉर्पोरेशन जाला आनी इट्स अ फुल फ्लॅश सॉफ्टवेअर इंजिनियरिंग कंपनी. सो हांवें म्हणलें तशें वी आर हँडलिंग क्लायंट्स नाव ऑल अक्रॉस इंडिया एज वेल एज आउटसायड ऑफ इंडिया. आनी टीम हॅज स्लोली ग्रोन आनी आय हॅव टू मॅनेज एवरीथींग नाव ऑन माय ओन बेजिकली. बट माय टीम इज व्हेरी सपोर्टीव. घरा कडच्यान म्हणजे थ्रू माय पेरंट्स खूब सपोर्ट मेळटा. थ्रू माय फॅमिली देर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट. फ्रेंड्सूय आसा. सो दीस जर्नी जी आतां सुरवात जाला आय थिंक इट्स जस्ट द बिगिनींग फॉर मी. इट्स नॉट द एंड. इट्स जस्ट द बिगिनींग. सो आय वॉन्ट गो लायक हाज्यांनी खूब फुडें वचपाचें आसा. बट मेन थींग म्हजें एक म्हणणें अशें आसा की कितेंय मनशाक एक म्हणजे संकट जो येता पळय तो कितें कारणां खातीर येता अशें म्हाका दिसता. आनी जो संकट म्हाज्या जिवनान आयलो अबावट दीस सायट इशू त्या कारणां खातीर आय थिंक आय एम अ बेटर पर्सन टुडे. आय एम अ मच बेटर पर्सन टुडे अशें म्हाका दिसता.
सो माय ऑन्टरप्रिनर जर्नी जी आता म्हणजे इट्स लायक 2-3 years ओल्ड. इट्स बीन अप एंड डावन, नो डावट अबाउट दॅट. बट हातून खूब शिकपाक मेळ्ळा, जायते तरेचे लोक मेळ्ळा, सामके बरे, सामके वायट, somewhere in between. I have seen all kinds of people. So it has made me grow as a person. वो entrepreneurial experience. And I feel की entrepreneurship is for me. I was born to do this. अशें म्हाका दिसता. या अंकुर, तूं आयज मोटिवेशनल सेशन्स कंडक्ट करता. सो यू आर अ मोटिवेशन कितलेशाच यंग जनरेशना खातीर. सो तो एक्सपिरियन्स कसो आसता? सो एक्सपिरियन्स इज ग्रेट. कित्याक जर थ्रू माय एक्सपिरियन्स जर कोणाची दुसऱ्याली जर लायफ मे बी चेंज जावपाक शकता और इम्प्रूव जावपाक शकता जाल्यार आय फील की माय लायफ इज सक्सेसफूल. सो हांवें जायते कडेन मोटिवेशनल सेशन्स केला इन स्कूल्स, कॉलेजीस और इन अदर ऑर्गनायजेशन्स एज वेल. तो जायते लोक म्हाका आपयता एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. आतां इन माय केस आय डोंट हॅव टू इन्वेंट एनीथींग. म्हाजे कडेन ऑलरेडी स्टोरी आसा जी आय जस्ट हॅव टू प्रेजेंट. सो द एक्सपिरियन्स इज ग्रेट. आनी जायते लोकांचो जेन्ना म्हणजे सपोर्ट मेळटा, जायते लोक जेन्ना तेंचे ब्लेसिंग्स दिता, जायते लोक जेन्ना सांगता थ्रू युअर स्टोरी आय मॅनेज टू डू समथींग. जायते लोकांनी येवन सांगलां म्हाका की यू आर एन इन्स्पिरेशन. थ्रू युअर स्टोरी आय मॅनेज टू चेंज माय ओन लायफ. तेन्ना खूब बरें दिसता. सो दॅट एक्सपिरियन्स is great and I'm using that experience as a motivational speaker. अंकुर, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. खरें म्हळ्यार खुबश्यो गजाली म्हाका आनीकय जाणून घेवपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण वेळाचो थोडोसो बंधन आसतात आनी ताका लागून थांबचें पडटा. की प्रेक्षकां खातीर हांव मुद्दाम सांगता की एक हुशार भुरगो, कर्तुत्वी भुरगो सगळ्या स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटी भितर, आनी एक स्टेज अशी येता जंय 100% विज्युअल डिसेबिलिटी येता आनी तातूंतल्यान संघर्श करून शिकता. फक्त शिकना, टॉप करता युनिवर्सिटी, BSc सारक्याक, MSc सारक्याक, आनीक ताजे फुडें एंटरप्रेन्युअरशीप एट द यंग एज ऑफ 30 आनी आयज तो 33 आसा. आनी ह्या एजीचेर तो सांगता दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. ही स्फूर्त आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. म्हज्या शोचें नांव आसा ल्हान जालें मान. खऱ्या अर्थान एक ल्हान पिरायेचो खूब म्हान अशें व्यक्तिमत्व तुजें कर्तुब, अशें तुज्या जिविता भितर बऱ्यांतले बरे प्रसंग येवं, बऱ्यांतले बरे कर्तुब तुजे कडेन घडूं, आनीक हाजे फुडें केन्ना तरी आमच्या शोचेर परत तुका होस्ट करपाची संदी, भांगराळी संदी आमकां मेळो अशें मागता. तूं आमच्या शोंत आयलो म्हणून तुका चड आनीक चड देव बरें करूं. थँक्यू.